भुरग्यानो, आज आमी जेजूच्या कश्टा मरणाची वाट ताच्या संगता समकोवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरविल्लें प्रार्थन. मोगाळा जेजू, आज आमी तुज्या खुर्साची वाट नियाळूंक एकठांय जाल्या. तुवें आमचो भोव चड मोग केलाय आनी आमचे खातीर सबार कश्ट सोंसले. आमकां तुज्या मोगाची समजणी दी. आमकां बरीं कामां करूंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आनी तुज्या वाटेन चलोवंक शिकय. पयलेंच तेसां जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूची कसलीय सूख नातल्यारी पिलातान जेजूक मरणाचें फर्माण दिलें. आमच्या जिणेंत आमी थोड्या फावटी निर्दोश मनशाक दोशी करता. जेजू, म्हाका बरें करूंक आनी न्यायनितीन जियोंक आनी कश्ट येताना तुजो उगडास काडूंक शिकय. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसऱ्याच दिसा जेजूच्या खांद्यार खुरस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूक मारला, जेजू थकला आनी जेजू भुकेला. जेजू आपलो खुरीस खांद्यार घेवन चलता, कित्याक तो आमचो मोग करता. जिवितांत थोड्या फावटी कश्ट येतात. जेजू बरी आमी धैर्यान आनी विश्वासान आमचे कश्ट वळोवंक आनी जेजूचेर भरवसो दवरूंक शिकया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच दिसा जेजू पयले फावटी खुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू खुर्साची जडाय वळोवंक तांकां नासतना भरादीक खुर्सा पोंदा पडटा. शिपाई जेजूक उठोवंक बोल करतात. जेजू उठोन परत्यान चलता. आमी थोडे फावटी सूख करता आनी पडटना आमी निराशी जायनासतना उबी रावन परत्यान बरीं कामां करून देवाक आयकून ताची खुशी करूंक प्रयत्न करया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच दिसा जेजू भेटता आपले दुखेस्त मायेक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूची माय मरी जेजूच्या दुखांत ताका भेटता. ती एकामेका पळयतात, तांकां काळजांत दूख भोगता. आमकां आमच्या आवय बापायचो मोग करूंक, तांची जतन घेवंक आनी तांचो आदर करूंक जाय आसची कृपा देव आमकां सदांच दिवं दी. जेजू, तुवें मोरयेचो मोग केल्ले बरी आमी मोरयेचो मोग करूंक आमकां शिकय. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पंचवेंच दिसा सेरेनाचो सिमांव जेजू खुरीस वळोवंक मोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू खुर्साची वाट चलतना नित्राण जाता.
शिपायांच्या बोळान सिरेनाचो सिमांव ताका खुनीस वोवंक कुमक करता. सिमांवन जेजूची कुमक केल्ले बरी आमी आमच्या घरांत, इस्कॉलांत, घरच्यांक, इश्टांक कुमक करूंक प्रयत्न करया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 6 वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. खुर्सा वाटेन जेजू चलोन वेतना वेरोनिका जेजूक पळयता आनी ताच्या मुखामळा वयलें घाम आनी रगत पुसूंक मुखार येता. जेजूचें तोंड तें पुसता. जेजू आपलें रुपणें त्या तुवालाचेर खंचयता. वेरोनिकान एक ल्हान बरें काम केल्लें आनी जेजून ताका ताचें प्रतिफळ दिलें. आमी ल्हान ल्हान बरीं कामां करूंक, दुसऱ्यांक संतोश आनी बुजावण दिवंक जेजूची कृपा मागया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 7 जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू दुसरे पावटी पडटा, पूण तो उठता आनी परत्यान चलत वता. आमच्या जिणेंत आमी पडटा, पूण आमी पडिल्ल्या कडेन रावनासतना जेजू परी परत उठून आमची वाट चलोवंक शिकया. आमच्या पडणेंत उठोवंक तांकां नातेल्या वेळार जेजूची मजत मागया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 8 जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूक पळोवन जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडटात. जेजू तांकां बुजावण दिता. जेजून दुखेल्ल्यांक बुजावण दिल्ले बरी आमी रडतल्या आनी दुखांत आसलेल्यांक आमच्या इश्टांक बुजावण दिवंक शिकया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 9 जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू आतां भोव चड थकला देखून तो परत एक पटी पडटा. जेजू, आमी पडटना आनी बरीं कामां करतना केदींच म्हाका थकूंक आनी सलवणी भोगूंक दिनाका. तसल्या घडयेंनी तूं म्हजे सांगाता राव. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 10 जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. शिपाय जेजूचें आंग वस्त्रां वोंड करतात आनी जेजूक अपमान करतात. आमी सदांच हेरांक आदर आनी सन्मान दिवंक जाय. जेजू, आमकां अवमान भोगची घडी येतना तुजे सरशीं येवंक आनी समाधान जोडूंक आमकां फावो कर. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय घाय म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 11
जेजू खुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. आमच्या मोगाळ जेजूक शिपाय खुर्सार मारतात. जेजू खिळ्यांचे मार भोव सड दुखतात, तरी तो सगळें सोसून व्हरता आमच्या मोगा पासत. जेजू, सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय घाय म्हज्या काळजांत खुर्साद मेल्ल्या जेजूचे. 12वें दिसा जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजू सबार कश्ट दूख सोंसल्या उपरांत 3 वरांचेर कलवार पर्वतार खुर्सार आपलो प्राण सोडता. जेजू आमचो कितलो मोग करता. जेजू, तुजे आनी म्हजे खातीर मेलो, आमकां पातकांतली सोडोवच्याक आनी आमकां सर्गीचें राज फावो जावच्याक. आमची जिणी जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजूची मोगाची भुरगीं जावन जियोंक शिकया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13वें दिसा जेजूक मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूची कूड मोरयेच्या हातान दितात. कितलें दूख भोगलें ना मोरयेक ते घडये आपल्या मोगाळ पुताची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेतना. जेजू, आमकां दुखी लोकांक बुजावण दिवंक शिकय. मोरये माये बरी, तुजो मोग करूंक आमकां आदार दी. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14वें दिसा जेजूक निकपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगलो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड सेपुलकारांत दवरतात. जेजून मरणाचेर जैत वेलें. जेजू मेलो आमकां सडवण लाबोवच्याक. आमी दुखी जायनासतना जेजूचेर भरवोसो दवरून विश्वासान जिवीत जियोंक शिकया. सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. क्रिस्त आमच्या पासत खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. 11वें प्रार्थन. म्हज्या मोगाळ जेजू, तुज्या खुर्साची वाट नियाळूंक म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तुवें म्हजो भोव सड मोग केलाय आनी म्हजे खातीर आपलो जीव दिलोय. म्हाका बरीं कामां करूंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आनी सदांच तुज्या मोगान जियोंक शिकय. म्हज्या घरांत आनी म्हज्या जिवितांत तूं सदांच राव. आमेन. एक आमच्या बाप्पा, एक नमान मरिये आनी एक महिमा बाप्पाक पाप साहेबाच्या इराद्या पासत मागया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कुप्यान भरिल्ले, सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक,
तसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.